एक गजाल हांव मुद्दाम तुमकां कळपाक जाय म्हूण सांगता. कालूय सांगलां हांवें, तें घर जें आसा पळय न्ही, जशें आसलें पयलीं तशें बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची. फाल्यांच्यान आमची टीम बी थंयसर वतली, सर्वे करून बाकीचें सगळें काम करपाक 1-2-3 दिसां भितर सुरू जातलें. दुसरी गजाल, ताजी इन्क्वायरी जी आसा पळय, ती चीफ सेक्रेटरी पूर्ण इन्सिडन्साची इन्क्वायरी पुराय करीत आसा. तिसरी गजाल, ती केस जी आसा पळय न्ही, त्या पुलीस स्टेशनांतल्यान ती केस क्रायम ब्रांची कडेन शिफ्ट केली, सो दॅट खंयसरूच कोणाकूच म्हणजे मात सुद्दां म्हणजे बोटां दाखोवपाचो चान्सीस दवरचे ना. त्या हितूर कोण कोण जितके इनवॉल्व आहा पळय न्ही रे, तितक्यांचेर रिपोर्ट एकदां येयल्या उपरांत स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. चीफ सेक्रेटरी इज डुईंग रिपोर्ट, थॉरोली रिपोर्ट करीत आसा. एकदां चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट केल्या उपरांत जो कोण इनवॉल्व आसलो, ओके, ताजेर स्ट्रिक्ट जितकी जाता तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जी आहा पळय न्ही, ही सगळ्यांचेर जातली. अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स ह्यान फुडें हांव सहन करून घेवचो ना. हांव सांगता, बींग अ होम मिनिस्टर, हांव ह्या बाबतींत ह्या विशयाचेर एखाद्या गोंयकाराचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना. म्हणून तर हांव राती म्हजें काम सगळें सोंपोवन घरा वयता आसतना हांव ताच्या घरा कडेन गेलो. आमचे लोकल MLA दिलायला लोबोय थंय आशिल्ले, बाकीचे तुमचे रिपोर्टर्सूय आशिल्ले. हांवें स्ट्रिक्टली पळयल्या उपरांत हांव ताका सांगूनय येयलां की तुजें घर परत आसा तशें बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची आसा. लिगल कितें म्हणजे जमीन कोणाची, कोणाचो रायट आहा, लेट दॅम सी इन द कोर्ट. दॅट इज नॉट अवर मॅटर. ओके, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन मेंटेन करप किंवा बाकीच्या अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स जावचो न्ही. कोणाक आपली जमनीचो रायट कोणाचो कितें तें एक तर त्या प्रत्येक खंयच्या कोर्टान वचून तें पळोवपाचें, तें पळोवन कोर्टान कितें ऑर्डर दिता तें डॅट दिवं. दॅट इज डजंट मॅटर. ओके, क्रायम ब्रांच इन्क्वायरी सीएस करतलो. फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जी आहा पळय ती क्रायम ब्रांच. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.